commissioning of signals of bus stop setup, garden maintenance, जे existing garden आहे त्याका 1 महिन्यावर केन्ना grant करचो ना. Either it is in existing infrastructure, they are only carrying out maintenance and putting their board. Within 1 month, they have to commission and start that maintenance work. माझा आवाजच असतो. In any case, जे मेंटेनन्सचे काम असा, मॅडम आप प्रपोज करता सर रेझोल्यूशन सगळे जाण जर युनॅनिमसली डिसाइड करता जाल्यार आमी हे एन्फोर्स करून फुडल्या फाटी CSR घालवाचे. आय एम प्रपोजिंग दॅट henceforth अपार्ट फ्रॉम न्यू कन्स्ट्रक्शन म्हणजे जे न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता, जे एक्झिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ऍडव्हर्टाइजमेंटाक जे स्पेस दिता ताका 1 महिन्या भितर कमिशन जावन तेंच्यांनी काम करता. कोण सेकंड? माय पॉइंट ऑफ व्ह्यू माझे असे म्हणणे असा की आम्ही आमची गार्डनां जी आम्ही रिस्टोर केल्या, आमच्या आता पयलींच्या आम्ही म्हापशेकारांनी जी बांदल्या, आता म्युन्सिपाल्टीनूच बांदल्या, इतलो ते म्युन्सिपाल्टी कंट्रोल करता, इतलो दीस म्युन्सिपाल्टीच मेंटेन्स करता. तुमकां अशें दिसना आमी आमची भुरगीं काडून दुसऱ्याक दिता कशी? आता गांधी सर्कल पळया, महात्मा गांधी, आता त्याने व्हडलो बोर्ड मारला स्पॉन्सर बाय कॉस्मो म्हणून. स्पॉन्सर बाय कॉस्मो म्हणजे आमचे म्युन्सिपाल्टीचे थंय कांयच ना. आम्ही असे दिला तो गांधीची कोणाक तरी दिला बाळो हे असं. तशी आमची भुरगीं गार्डनां आमी कोणाक दिता कशी दिसना तुमकां? ती आमी मेंटेनन्स करप ही आमची आसता न्हू, म्हापशेकाराचो अधिकार. आमी कोणाक ते आपले ऍडव्हर्टिजमेंट व्हडले घालतले की आमी मेंटेन अँड स्पॉन्सर बाय वी फॉर यू आणि हे कितें ते कंपनीचे ना. पण ही आमची गार्डनां आसा ती आमी राखची कशी? आमी लिमीट करपाची आनी नाल्यार तांकां सायज आसा पळय ती कमी करपाची. आमची गार्डनां ती ते व्हडलो ऍडव्हर्टिजमेंट करता न्हू. आता हेचे दिला पण लोक तेंच्यांनी तेजो व्हडलो ऍडव्हर्टिजमेंट करतले. आमचे इंजिनियर करतले सायज कितें आसा पळय ना पण तेंच्यांनी दिला आमी डिसिजन घेवचें पडटलें की दी सायज ती फॉर यू म्हणजे तो आतां गांधीजी पेक्षा तो कॉस्मो व्हडलो दिसता थंयसर. आमकां स्टायल बी आसा पळय तेजेर आमकां रेजोल्यूशन घेवपाचें आसलें की आमी ते मेंटेनन्साक तांकां दिवपाचें आसता. तेजेर डिसिजन अशें जालां की पयलीं आमी ते राम मनोहर लोहिया गार्डन आसा पळय तेजेर आमी तांकां लोगो लावन दिवपाचें ना अशें हेंची रिक्वेस्ट आसा. आनी ते बीयूचे ते लोगोची सायन आसा पळय तेजो सायज आसा पळय ती आमची टेक्निकल सेक्शन डिसायड करतली त्या कितके गार्डन आसा मेंटेनन्स म्हणजे डिवायडर आसा, पार्क नियर द कोर्ट तो आसा, डिवायडर एट द कोर्ट आसा सर, राम मनोहर लोहिया गार्डन आसा, डिवायडर एट द कोर्ट जंक्शन दोनूय आसा आणि क्लॉक आसा क्लॉक टावर आसा आणि डिवायडर एट द कोर्ट जंक्शन. म्हादय इश्यू कितें जालो नेमको जो डिस्कशनाक येयल्लो तो म्हादय इश्यू? तो आमकां रेजोल्यूशन घे म्हणटालो तेजेर ते आमी मागीर कावन्सिलान स्पेशल मिटींग हाडटले आनी तेजेर डिसिजन घेतले. ना पूण एक्चुली गव्हर्मेंटान ऑलरेडी हें केलां की प्रत्येक कावन्सिलान डिसिजन घेवचें म्हणजे रेजोल्यूशन घेवचें आनी सगळ्यांचे पास करून धाडचें. आमी अशें आमी ना म्हणूंक ना, आमी तेजेर रेजोल्यूशन घेतली, आमी सगळीं फॉरूच आसा. पण आमी स्पेशल एजंडार येवपाक जाय म्हणून स्पेशल मिटींग घेतली आनी ते डिसिजन घेतलें. ना आतां तो काही नगरसेवकांनी आरोप केलो की तुमचो म्हणजे अजून काय तुम्ही जो कोण तुमचो वयर बसलेलो आसा ताका विचारूनच सगळे फुडें कितें करपाक जाय. आनी तुमचो बोलवता धनी पी म्हणून कोण तरी तेगे बोललेलो तोच सगळे तुमकां शिकयता कितें म्हणटा तशें ते तो म्हटलं म्हणून आमी एग्री ना तो म्हणटा डिवायडर आणि बाकीचे जे सिंगलाचे आता सिग्नल आसा पळय ते सांगला न्हू 31 पासून आतां करता. गार्बेजचो इश्यू मुखार ते सद्या आमचे ट्रक बी आतां ब्रेक डावन जाल्लेले आसा आनी दुसरें म्हणल्यार लेबर शॉर्टेज आसा म्हणून आमी लास्ट टायम मिटींग घेतले तितून आमी लेबर घेवपाचें हें घेतलें तितून आमचें जातलें लेबर एकदां घेतलें की तो प्रॉब्लम सॉल्व. हांव सोर्सिंगाच्या टेक्निकल सेक्शनान ऑलरेडी गेल्लें आसा. लेबर शॉर्टेज पासून कित्याक लागून जाला लेबर? थोडे लेबर आसा ते आमचे
इलेक्शन आसता आनी कितें जाता मागीर रावतात घरान हो इशू येता. Madam, beautification of gardens, dividers, and the clock, these three things, this will be outsourced Outsourced no under CSI. under CSR. CSR. All three things. Yeah. मॅडम ते माझे इश्यूचे जो रेझोल्युशन हाडलेले ते शासकान तुम्ही डिफर कित्याक केलो तो डिफर अशें ना की आमी ते नेक्स्ट मिटींग आसतली पळय आमी घेतली स्पेशल मिटींग जो एजेंडार येवपाक जाय आमच्या म्हणून आमी घेतली आनी ते आमी दिस वॉज अ डिसिजन विच वॉज इवन बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर वी But said we asked all the municipalities, all the panchayats to pass a resolution against the माझे initiative. पण आमी घेता न्हू मिटींग आयज कित्याक हे इंटरटेन इट इज नॉट लास्ट ऑर्डिनरी मिनिटार हाडले न्हू लास्ट मिनीट हाडले न्हू ते लास्ट मिनिट हाडले म्हणून म्हणजे लास्ट हाडले तेन्ना आमी मागीर सगळ्यांचे डिसिजन जावपाक जाय न्हू ते तितून कॉन्ट्रोवर्शियल काय नसलें न्हू इट इज फॉर द स्टेट न्हू बरें स्टेटीच्या बऱ्याक न्हू ते आमी एजेंडार येवपाक जाय आमच्या म्हणून आमी स्पेशल मिटींग हाडटले आनी तेजेर इट हॅज टू बी ऑन द एजेंडा जाल्यारूच घेवंक जाता ना अशें आमकां दिसता एजेंडार येवपाक नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी 3 महिने सोडून आयज मिटींग जाल्या एज पर म्युन्सिपालिटीज एक्ट एवरी ऑल्टरनेट मंथ मिटींग जावपाक जाय म्हणल्यार आमचे ह्या म्हापशा म्युन्सिपालिटीन हो कायदो फॉलो ना करपाचें डिसायडूच करून घेतलें आयज कन्फर्मेशन 31 ऑक्टोबर एनिवे अजेंडा आयज जो आसलो तो एक्चुली काय उपयोगाचो नासलो रिगार्डींग ब्युटिफिकेशन आनी कितें वयल्या वयर बेश्टो अजेंडा घेतलेलो आनी हांवें एक इम्पॉर्टंट रेझोल्युशन आयज प्रपोज केल्लें म्युन्सिपालिटी कडेन रिगार्डींग विड्रॉवल ऑफ DPR आनी कर्नाटका कडेन उदीक जे डायवर्ट जाता ते बंद करचें म्हणून रेझोल्युशन पास करता आमचो जो चीफ मिनिस्टर आसा गोंयचो चीफ मिनिस्टर आसा तेणें ऑलरेडी सगळ्या पंचायतींक आनी सगळे जे BJPचे कार्यकर्ता तांकां तेणें रेझोल्युशन पास करून मागला की सिग्नेचर कॅम्पेन घेवची म्हणून आनी एक्चुली हांकां खबर आसा कितें तेंच्या ऑफिसान कितें इन्स्ट्रक्शन येता काय ना म्हाका खबर ना कित्याक आयज आमची रुलींग कावन्सील BJPची आसा चेअरपर्सन BJPची आसा आनी जे तेंच्या चीफ मिनिस्टरान मागला करपाक इतले सगळ्या पंचायतींनी रेझोल्युशन पास करून जालें की DPR बंद कॅन्सल जावची आमी स्टेट गव्हर्मेंटान सुप्रीम कोर्टान रीट पेटिशन स्पेशल लीग पेटिशन घातला आस्किंग फॉर स्टॉपिंग ऑफ DPR आनी टू कॅन्सल द डायवर्जन ऑफ द रिवर म्हाका दिसता असले जे आनी हांव आयज सरप्रायज जालो पळोवन की मिटिंगेच्या टायमार चेअरपर्सन म्हाका विचारता की अशें डायरेक्शन दिलां काय म्हणून एक तर ती पेपर वाचिना तांकां इन्फॉर्मेशन खबर ना कितें चल्लां तें गोंयान आनी हो जो इशू आसा तो आमकांच न्हू आमचे पास्ट जनरेशनाक न्हू आनी आमच्या फ्युचर जनरेशनाकूय एफेक्ट जावपाचो आसा आनी ह्या बाबतीन अशें सादें रेझोल्युशन जितून विदावट खंयची पार्टी तकलेन दवरून फक्त आमच्या भुरग्यांचें भविश्य पळोवन आमी हें रेझोल्युशन आयज पास करूंक जाय आसलें जितून DPR कॅन्सल जावंक जाय उदीक डायवर्ट जावंक नाका आनी जे एरियाज अफेक्टेड आसा ते टायगर रिझर्व म्हणून नोटिफाय जावपाक जाय ह्या 3 सिंपल गोष्टी जे रेझोल्युशन जे हांवें मागलेले ते आयज रुलींग कावन्सिलान रिजेक्ट केला आनी डिफर केला कित्याक तांकां हेजेर इन्फॉर्मेशनूच ना की आमच्या गोंयच्या लोकांची गरज कित्याक म्हापशांत न्हू एक सगळ्या तालुक्यान इफेक्ट जावपाचें आसा काल पेपरार येयल्ले की सालसेतचे सगळ्या ग्रामसभान हो रेझोल्युशन पास केल्लो तशेंच आसागांव जे सरावंडींग आल्दोनाचे थोडे आसा साखळेचे आसा साखळेच्या म्युन्सिपालिटीन हे रेझोल्युशन पास केला आनी आयज आमचे जे कावन्सील आसा म्हापशाचे हे भियाता हे रेझोल्युशन पास करपाक कित्याक तांकां पयलीं वयरसून इन्स्ट्रक्शन जाय की हे रेझोल्युशन पास करचें काय ना एका टायमाक हीच BJP बोबो मारताली की रिमोट कंट्रोलाचो गव्हर्मेंट नाका आयज म्हापशान बसला रिमोट कंट्रोलाचो गव्हर्मेंट कित्याक विदावट टेकिंग इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम तेंचे सुपिरियर कोणा आनी अनफॉर्च्युनेटली आतां आमी हे पळोवंक येयला की दर मिटिंगेक आमचो MLA हांगा प्रेझेंट नासता जर तांकां इन्स्ट्रक्शन घेवपाक जाय आसलें जाल्यार तेंच्यांनी आयज तेजे कडसून तरी घेवं येता आसलें पण हो इशू जो सगळ्या आमच्या भुरग्यांक इम्पॉर्टंट आसा आयज म्हापशा म्युन्सिपालिटीन लज करून घेतल्या हो इशू डिफर करून